Yes. आज पडे गव्हर्नराक डिफरंट पोस्टिंग दिला म्हणजे तेका यू कान सी हीज ट्रान्सफर ही इज गिवन अ डिफरंट पोस्टिंग फ्रॉम गोवा हो एक गव्हर्नर आहलोलो आय थिंक आफ्टर वी हॅड ड्युरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल लास्ट टायम तो ही इज टू अंडरस्टँड द रियालिटी he was not going against the government as such, but he was telling the government what to do. He was contacting the chief minister, the chief secretary, and he was understanding the reality and he was giving things. It is unfortunate that the BJP, the present government, instead of correcting the path to having a better Goa, is taking a destructive path by transferring him. Means they are endorsing the bad they are doing, and what the governor said, which was to be corrected, they are setting aside. म्हणजे clear cut the BJP government agenda is open today. हो पड ओपन जाला तेंगे अजेंडा आज हे लोकांनी सारकें अत्यंत गरज आहा भिवपाची. कोरोना एक सायडीन आमकां काबार करता, दुसरी सायडीन अगेन BJPचो अजेंडा काबार करतलो. लोकांक जागृताय करपाक गरज आहा, लोकांक उठपाक गरज आहा. हिंगा आमी रिलिजनाचेर कास्टाचेर डिवायड जावचे न्ही. आमगे जोतर कितें फायट आहा एकमेका कडेन दॅट इज कीप इट असायड. This is not the time to bring out our differences. This is not the time when we will have to show our differences. हांव मुज सुवातेर रावन मुगे कोणागे फायट आहा ती मुगे फायट कंटिन्युअस दवरतां, पूण लोकांगे इश्यूचेर आमी डिवायडेड नाय. लेट अस फायट. आज पड कोल आहा तेजेर फायट करया. आज पड मद इश्यू आहा आमी तेजेर फायट करया. न्हिदना कांय नॉर्थाक आख्खें कन्स्ट्रक्शन फूल स्विंग चालू आहा. शेतां बेतां बोरीच चालू आहाय नॉर्थाक. भरमसाट चालू आहाय आनी बोत्ताय ते मनीस थोडे कॅन्डिडेट जावपा आहाय म्हणल्यार मातशें कुयदाद दवराय तुमी. इतली चालू आहा, इतली पड चालू आहा आनी आमगे लोक सुसेगाद आहाय. हें जावपा दिना काय. हांव कोडसो बॉब मारतालो 2012 हाल्या म्हाका कोणाच्यान म्हणूंक जायना तूं आमदार आसून तूं कितें कोत्ता काय म्हूण. एक इश्यू हांवें एसेंब्ली रेज केलो आहा. मुझे कितले क्रिटीक माराय तुमी, पूण आज पड BJP गव्हर्मेंट कोत्ता आनी सत्यपाल मलिकाक आमगे ऑनरेबल गव्हर्नरा पड ट्रान्सफर कोन्न दे वॉट दे हॅव शोन टुडे इंतू सारकी भिवपाक गरज आहा. इतली भिवपाक गरज आहा की लोक आतां म्हणूंक लागले आमी घराको मरताय पूण हॉस्पिटलां मोन नाय म्हूण. हॉस्पिटलां वचोन मोन नाय म्हूण. हॉस्पिटलां कोवीड जायन मेल म्हणपाक सर्टिफिकेट नाका म्हूण. आमकां ऑस्ट्रिसायज करपाक ते भाशेन आज भिवपाक गरज आहा. नाल्यार हे आख्खे गोंय निसट्टन करून उरले. एक सायडीन दर्या काबार जातलो, दुसरी सायडीन पोर्ट ट्रस्टाची सगळो कोडसो बिचीचे लायन काबार जातलो आनी तिसरी सायडीन सगळीं झाडां बाडा मान पेडां बेडा सगळीं. आमगे गोंयकारपण आनी गोंयकार म्हण ते आसपाचें नाय. ते कोणा आण घालूं सोदताय म्हूण येना. आनी तो गव्हर्नर कोणा चार्ज दिल्या, महाराष्ट्र कोणा थिंग फेल जाल थिंग तेका आनी चार्ज दिला. आनी फेल जाल कोण म्हणटाय हेच म्हणटाय. आमी म्हणनाय आमी म्हणनाय महाराष्ट्र फेल जाल म्हण. तेंगे सिट्युएशन ते भायर जाणाय. ते कितें करपा आहाय ते जाणाय. ते कितें कोन्न त्रास काडटाय ते जाणाय. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर कितें कोन्न बॅग कोत्ता लोकां कडेन तें हांवें चोयलां टीव्हीचेर. हाव मच इज बॅगींग द पीपल. बट आय एम नॉट हियर टू क्रिटिसायज द महाराष्ट्र गव्हर्मेंट. बट आमगे गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करपा हांवें गरज ना. आख्खो लोक क्रिटिसायज करता. सो मुगे आतां एक शिटकावणी लोकांक. वॉट हॅज हॅपन्ड इज अ आय ओपनर फॉर यू. ओपन युअर आयज and look ahead. Don't think that this party is left. It is the most corrupted party with the most corrupt people that is available आतां गोंयांत. जे 2012 जालोलें तें अपरायझींग करपाचें गरज आहा. आमकां 2012 घार धाडलें ते भाशेन तुका हांव लोकांक मागता हें घार धाडपाक गरज पावल्या. टायम पावला. हेंकां सोडूंक जायनाय. हे सोडल्यार आमचे माथ्यार बसून केस काडले. सो मुगे मागणें लोकांक दीस इज एन एग्जाम्पल. बरे गव्हर्नरा तेणी काडला आनी तेगे अजेंडा दाखयला. आमचे निश्चय आहा वी टोटली अगेन्स्ट दीस अजेंडा. आमी वी प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस अजेंडा ऑफ द प्रेझंट गव्हर्मेंट.